कौशल्य शिक्षणाचो भाग म्हूण मयेच्या महामाया हायस्कुलान आयोजीत केल्ले पारंपारीक फिशिंग म्हणल्यार नुस्तें गरोवपाची सर्त उमेदीन जाली। ही सर्त मयेच्या मानशीचेर आयोजीत जाल्ली। हे सर्तीक खूब बरो प्रतिसाद मेळ्ळो। चल्या वांगडा चलयो विद्यार्थी लेगीत उमेदीन वांटेकार जाल्ली। नुस्तें कशें गरोवप ते विशीं म्हायती मेळची म्हूण ही सर्त घडोवन हाडिल्ली खंय। चडशा भुरग्यांनी गळ घालून गांवठी नुस्तें गरोवन काडलें। पळयात। आज आमची भुरगीं हांगा फिशींग कंपिटिशना खातीर येयल्लीं। भुरग्यांनी जवळ जवळ हांगा 2 वरां बरी एन्जॉय केले, फिश काडले। मुख्य उद्देश आसलो की भुरग्यांक आमी फक्त एज्युकेशन हितूनच पुश करता की शीक 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 म्हणटा, पूण खुबश्या भुरग्यां कडेन आनिकूय स्किल्स आसता आनी आमचे भुरगे चड करून गांव वाठारांत आसल्या कारणान तांकां अशा तरेचे जे एक्टिविटीज आसत ते खूब उमेदीन भितून भाग घेता, आपलो सहभाग दाखयता आनी त्या बरोबर हे फिशींग सारकिल्ले किंवा एग्रीकल्चरल सारकिल्ले एक्टिविटीज करता। सो तांकां एप्रिशिएट करप आनी तुमी सुद्दां ह्या समाजाच्या हितून तितकेच म्हत्वाचे घटक आसा आनी तुमची सुद्दां ह्या समाजाक गरज आसा हें तांकां पटोवन दिवपा खातीर असल्या तरेचे एक्टिविटीज करप हे स्कुला मार्फत अशें दिसता। ही आमी पयलेच फावटी अशा तरेची एक एक्टिविटी ह्या आमच्या स्कुलान केल्ली आनी हितून म्हाका मॅनेजमेंटाचो सहयोग मेळ्ळो। चेअरमॅन श्री सागर ठाणेकर यांनी हेंच्या कानार जेन्ना हांवें घातलें तेन्ना हांवें म्हणपाक लागलें तुमी अवश्य करा, म्हाजो तुमकां सपोर्ट आसा। म्हाजे सगळे टिचर्स नॉन टिचींग स्टाफ हांगा येयले। सगळ्या भुरग्यां जवळ जवळ आज 55 भुरगीं हांगा फिशींग करपा खातीर येयल्या। श्री महामाया हायस्कुलान अर्दवाडा मय हेंच्यांनी म्हाजे मानशेर खाजनाचे मानशेर स्टुडंटांक लागून एक फिशींग टोर्नामेंट ऑर्गनायज केलो आनी तितून भरीव असो परिसर आमकां मेळ्ळो की तेंचे जे भुरगे आसले ते सगळे मानशेर चलात वाया शेतांसून हे मानशे पर्यंत पावले। खरेंच एक उमेदीची गजाल एक तेंच्यांनी आमच्या स्कुलान हे घडोवन हाडली। तितून फुडाकार घेतलो तो हेडमिस्ट्रेस आमची गांवकर टीचर नितीन गाड्डी सर, परमेकर, तशेंच पेडणेकर टीचर आमची, विभा टीचर हेंच्यांनी सगळ्यांनी एकोपा दाखोवन त्या भुरग्यांक सगळ्यांक हांगा हाडली आनी खरेंच ते कंपिटिशन सक्सेसफूल जालें। जास्त करून जी तितून पार्टिसिपेट जाली ती आमची चेडवां मनशां जाली आनी तेंच्यांनी खरेंच नुस्तें काडलें। हांव त्या टायमार पावलो आनी अशें दिसलें की उमेदीची गजाल। मानस म्हळ्यार आमच्या जाणट्यांनी सांबाळले दायज आनी ते दायज आमी सांबाळटा आसतना शिगीत हांव 2 वर्सां आतां ही मानस करता आनी ही मानस करता आसतना एक बिजनस म्हणून असो हे मानस ही केली की जेणे आमचे एक म्हाजे गांव भाव थोडे आसा जे बेकारी आसले तांकां हांवें हांगासर ही मानस करपाक हेल्प केलो आनी तेंच्या नांवार ती मानस हाडली। आयज हे मानशेक लागून आमी स्वता म्हाजे फॅमिलीक आनी आमी नुस्तें विकता ते जावन फ्रेश नुस्तें आसा की तितून सुंगटां, तामोशी, आमचे मुड्डोश्यो, परत आमचे बुराटे अशे गांवठी नुस्तें सगळें आमकां हे मानशेर मेळटा आनी बऱ्या पैकी ही मानस आमी आतां ही सांबाळली आसा। जाणट्यांनी जशें आमकां सांबाळून दवरलें तशें आमी आतां हे फुडें व्हरता।